तुम दाखोवपाक सांगली वयर येपय म्युनिसिपल बिल्डिंग काम चालू the building is 400+ years. It's a heritage building. At the GSU has taken the work. At the GSU काम करते ना तेरे काम कसे कर पाए they must restore the building to original heritage value. You can see the building up. This is the sheets. The sheets are not to be used for restoration of the building. I allegation got this should I under million like the million like must take action on that. At the million like per point ये ला अपन salary by Wednesday फारे करता staff other request करता to electronic media the million like should even take care of this here the big scam I feel on top the municipal building that heritage building you can't just put sheet patra on top आदले लाकूड आले पण कडे लाकूड मला वर चेक करत तुम्ही लाकूड आदले लाकूड आहे किती एलिगेशन किती आय एम पॉइंटिंग अ फिगर डायरेक्टली this would is the main because not a municipality CEO involved na the chairperson involved na the minister involved and the today this would is involved in this work the fish market of this would is building I hope the fish market is proper this work is the first round heritage structure what is the meaning of restoration dictionary check for restoration of a structure what is the restoration of structure see and I am alleging a scam in from this would is minister restoration now let UD minister come clear on it. See, I got an old house. I will restore my old. I am living in an old house. That house should be restored. I can't just cut a slab and put one new slab on top. I can't just take out tiles and put patra on top. That is the thing. It should be restored to the original value. How big could be the scam? I don't know. Let the heritage lovers come and verify. They got good architect. Raj Bandare can come. Prajal let him come and verify. I am not a technical man. बरं सांगलं की आमच्याच पार्टीचा MLA आणि माझेरच एलिगेशन करता हे ऐकल्यावर मातशें चड दुख्ख जालें कालूच भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टीचो माझेर एलिगेशन करच्या पयलीं जर त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें प्रॉब्लम येता आनी हांव रॉंग करता एज अ मिनिस्टर जाल्यार म्हाका दिसता तेणी पयलीं वचपाचें आनी CM कडेन म्हाजेर कंप्लेंट दिवप ऑफिस आसता न्ही पार्टी आहा ऑफिस आहा कंप्लेंट दिवपा जाय आसलें अशें जालां तें आनी ताका तें कितें रॉंग जालां तें आतां दिसलें तें पयलीं दिसूंक नासलें जेन्ना सिरीज ऑफ मिटींग चालू आसलेलें तेन्ना जर तेणी सांगलेलें हांव सांगून आयकना जाल्यार CM कडेन सांगून करेक्शन करपाक जावपाचें डेफिनेटली CM आयकपाचो हेरिटेज बिल्डींग आसा दुनिया ती आमकां काळजी आहा आमच्या एरियान जितलीं कामां चलता पळय अशें केन्नाच खंयचे पयलींचे ओल्ड आहा ते डिमॉलिश करून आमी करूंक ना तुमच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे कोणी रिक्वायरमेंट दिले खबर ना सुडा आहा पळय इज लायक कॉन्ट्रॅक्टर आनी सुडा गव्हर्मेंट पयशे मोडटा आनी सगळ्या म्युनिसिपालिटींक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिता त्या जिवाचेर त्या म्युनिसिपालिटीन जोडपाचें आनी म्युनिसिपालिटी चलोवपाचें रेव्हेन्यू म्युनिसिपालिटी वयता हितून तें ओल्ड बॅटन आहा किंवा जुनें कितें सामान आहा तें म्हाज्या घरा कडेन आहा कोणी येवन चॅक करपाक जाता अशें एलिगेशन करप म्हणजे आमी घरा व्हरून दवरलें दिसतलें कोणाक दिसपाक शकता मिलिंद नायकान घरा नाल्यार हांवें घर बांदलां ताका बीन घातला म्हणून आपूण थंयसर सगळें कॉन्क्रीट आहा एलिगेशन करतना सिस्टम आहा म्हाका जर दिसलें आमच्या दुसऱ्या मंत्र्याचें काम बरें जायना हांव CMक सांगता म्हाका दिसलें रॉंग जाल्यार हांव पार्टीक सांगता आनी तेच्या नंतर उलोवप उलयल्यार बरें आहा बेश्टें चाळोवन घालपाक कोणाक कितेंय सांगपाक जायना आनी एका पार्टीचो मनीस म्हणून आमी तेजो रिस्पेक्ट करता तेणी आजुनूय CM कडेन डिस्कस करचें अशें जालां सोल्युशन काडपाक जाता जर सोल्युशन आहा तेका पण मागीर ते सगळें लायनीन काडटलो हांव लायनीन म्हणजे इन द सेन्स एक बाय खंयची मिटींग जाली कोण आसलो एकूय मिटींग हांव आसतना म्हाजें काम तुमी दिता तें प्रपोजल करून दिवप